म्हापशेच्या जिल्हो हॉस्पिटलाची इमारत सामकी मोडकळीक पावल्या। इमारतीचे काम पुराय जावन अजून धड 5 वर्सां जाली ना, मात ह्या इमारतीक वेरो गेल्यात। गोंयचे उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोझाच्या मतदारसंघांतल्या म्हापशेच्या जिल्हो हॉस्पिटलाची स्थिती सामकी गलगल्याक आयल्या। भलायकी मंत्री पदार आसूनय तांच्या मतदारसंघांतल्या हॉस्पिटलाची स्थिती दया येय सारकी आसा। हॉस्पिटलाची इमारतच धड ना, आपल्या पांयार उबी ना, थंय दुयेंतीक आनी दोतोर कसली सेवा दितले हाचेर प्रस्न उप्रासता। ह्या हॉस्पिटलाचो बुन्यादी फातर 2004 वर्सा घातिल्लो, मात त्या उपरांत भाजपा सरकाराच्या कालखंडांत ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जाल्लें। अजून सामकी 5 वर्सां पुराय जाल्लीं ना, मात हॉस्पिटलाचें बांदकाम सामकें जाम जालां। हॉस्पिटलाच्या चडशा वा म्हणुया दर एका खांब्याक वेरो गेल्यात। कांय खांबे तर शिमीट घालून भरून काडल्यात। हॉस्पिटलांत भितर सरताच हेल्थ डेस्क म्हण रिसेप्शन कावंटर आसा, मात थंय आदार मागतलो जाल्यार कोणाचीच जाग ना, कोणूच त्या सुवातेर हजर ना। दुयेंती वांगडा येताल्यांक बसतलो म्हळ्यार धड बाक ना, आसाय ते मोडून पडल्यात। हाका लागून लोकांक जमनीर बसचें पडटा। हॉस्पिटलांत उदकाचे फिल्टर लायिल्ले आसा, पूण ते मोडकळीक पावल्यात। उदक पितलें म्हळ्यार उदकाची वेवस्था योग्य रितीन ना, लायटीचे स्विच मोडल्यात। शौचालय सारकिल्ल्यो म्हत्वाच्यो सुविधाय बरे रितीन ना। शौचालय आसा, पूण तांचीं दारां केन्ना मोडून पडत तें सांगून नजो। भलायकी मंत्र्याच्या मतदारसंघांतल्या हॉस्पिटलाची भिरांकूळ गत जाल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।